हालींच उक्त्या बाजारांतल्यान वीज खरेदी करपाक मुखेलमंत्र्यान मान्यताय दिल्या। उक्त्या बाजारांतल्यान वीज खरेदी करपाक रोखडीच मान्यताय दिल्ल्यान GSIAच्या अध्यक्षान सरकार, मुखेलमंत्री आनी वीज मंत्र्याचे उपकार आटयल्यात। तशेंच हाका लागून उद्देगीक विजेची समस्याय सुट्टली म्हूण GSIAचो अध्यक्ष दामोदर कोचकर उलयला। RDX खातीर वेर्णाच्यान प्रसाद नायक। Power was a main issue. आता हे रिस्ट्रिक्शन कित्या खातीर जाला ते दुसरी गोष्ट, ताचेर आमी म्हटला पळय। आता कितें जाता, युजली देर इज लॉट ऑफ इन प्रोसेस पावर लॉसीस ड्यू टू वेरियस रिजन्स। खंय पावर थेफ्ट आसा, हे आसा, ते आमी तांकां मातशी स्ट्रीमलायन कर म्हटलां, कित्याक ते फायनली बर्डन मागीर फायनली इंडस्ट्रीचेरूच येता। दुसरी गजाल म्हणल्यार डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क आसा पळय सगळ्या इंडस्ट्रियल इस्टेट, आनी हातूंत थंयसरूय कितें जाता, लोड वाडलो, कितें जालें जाल्यार पावर कट जाल्यार थंय कितलीशीच आमकां नुकसान जाता। एक ट्रान्सफॉर्मर फेल जाले। आतां वेर्ना सारकिल्ल्या जाग्यार इतलें एक्सपान्शन जालां लास्ट फ्यू इयर्सान। मागीर मार्मा गोवा आनी ह्या तालुक्यांनी बी कितलेशे प्रोजेक्ट आयल्या, आनी हे पावर कितें जाता, एक्सटेन्शनाक आनी हाका परमिशन दीत वता, कॅपेसिटी पळयना। आतां सबस्टेशन, वेर्ना सबस्टेशन was actually only was supposed to be for industrial purpose. ताचेर आतां फूल मार्मा गोवाचो लोड आहा। मार्मा गोवाक सेपरेट सबस्टेशन ना। मार्मा गोवा, माजोड्डा, सांकवाळ, इवन फातोर्डा हांगाच्यान वता। सो ते आमी सजेस्ट केला तांकां की बाकीच्या हांकां डायरेक्ट तुमी 11 kV लायन हाडून सांकवाळ एक सबस्टेशन करा। पिलेन सारकिल्ल्या जाग्यार पळय डायरेक्ट हातूंच्यान येता, ती दॅट इज अ कोस्टल बेल्ट न्ही, सगळीं हॉटेलां बी आसा, सो तांकां सेपरेट करा। सो हे पावर डिस्ट्रिब्युशन जर नेटवर्क मातसो बरो केलो, इवन आमच्या हांगा लॉसीस खूब आसा, ओवरहेड केबल्स आसा, बारीक बारीक युनिटाक तुका अंडरग्रावंड केबलिंग कितले दिसाच्यान पेंडींग आसा। जेन्ना दिगंबर पावर मिनिस्टर आसा तेन्नाच्यान आमी आयकता अंडरग्रावंड केबलिंग वेर्ना, हे अजून जायना। सो मातशें इन्फ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रुवमेंट फॉर इंडस्ट्रियल इस्टेट ऑल्सो हे गव्हर्मेंटान मातशें पळोवपाक जाय। लास्ट आतां 5-6 दीस जाले हांव बायट दीत आसा। मेजर इशू म्हणटा तो पावर रिस्ट्रिक्शन चालू केल्लें, आनी दॅट वॉज ओन्ली फॉर इंडस्ट्रीज। सो अरावंड 120 जे MW पावर शॉर्टेज आहा गोंयची, ती सगळी ते हाचेर घालताले, इंडस्ट्रीचेर रिस्ट्रिक्शन। सो डॉमेस्टिकाक कोणाकूच हें करनाशिल्ले। सो त्या खातीर आमी कितें केलें, पयलीं बेरेस्ताराच्यान स्टार्ट केल्लें हो प्रोसिजर। 4 दीस सुटी आशिल्ली। सो पयलीं हांव CS मेळ्ळो, CS लिव्हेर वतालो, बट ताणें म्हाका हाका कनेक्ट करून दिलो पावर सेक्रेटरी कडेन। पावर सेक्रेटरी सगळें स्टडी केलें आनी सजेस्टेड टू मीट पावर मिनिस्टर। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग, गूड फ्रायडे हॉलिडे आसतना पासून पावर मिनिस्टरान आमकां घरा कडेन घेतले, आनी एट लेंथ वी डिस्कस्ड एंड ट्राय टू फिगर आउट वॉट कूड बी द सोल्युशन टू कम आउट ऑफ दीस। आनी ताणेंच सजेस्ट केलें की आमी ओपन मार्केटांतल्यान पावर परचेज करपाची। सद्या गव्हर्मेंटा कडेन कॅपेसिटी ना, म्हणजे एक्स्ट्रा पयशे हे करपाचे। सो इफ इंडस्ट्री इज रेडी टू पे दॅट एक्स्ट्रा कॉस्ट, सो वी एग्रीड, बिकॉज मेन कंटेन्शन फॉर एग्रींग टू दीस वॉज पावर जेन्ना आमी जनरेटराचेर वता तेन्ना ऑलमोस्ट 30 रुपया सुमार खर्च येता 1 युनिट जनरेट करपाक, आनी हो एडिशनल कॉस्ट मॅक्झिमम आमकां 100 रुपया पडटालो, कित्याक ओपन मार्केटान अप टू 12 रुपीज पावर कॅपिंग आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर। सो ते 100 रुपया डिफरन्स आमी पे करता म्हटलें। आनी सरप्रायझिंगली मेज्ड, आय एम व्हेरी हॅपी, कित्याक गव्हर्मेंटा सारक्या एजन्सीन 2 दिसां भितर हे फूल एक्शन आसा पळय एक्झिक्यूट करून। आमी शुक्रारा केले, शेनवार आयतार सुटी, तांच्यांनी फूल बॅकअप रेडी केलो पावर सेक्रेटरीन आनी हांच्यांनी। परत सोमारा आमकां मिटींग दिली दनपारा पावर मिनिस्टरान, आनी तेन्ना आमी सगळें डिस्कस करून लॅटर दिलें तांकां। सांजचें म्हणल्यार लॅटर दिलें 5:30, सोमारा सांजचें। मंगळारा म्हटल्यार तांणी सगळी अप्रुवल दिली। CMाकूय हांव लेट रावन मेळ्ळो ते दीस ब्रीफ करपाक। सो CMान सकाळीं म्हटल्यार काल दिल्ली वचच्या पयलीं इवन फायनान्साची क्लियरन्स दिल्या, आनी इट इज first time they are doing this kind of a thing, purchasing a power from an open market wherein the consumers are paying for it. So there were lot of paperwork आणि हे सो सेक्रेटरी लेवल, चीफ सेक्रेटरी सगळ्यांचे अप्रुवल लागता, फायनान्साचे अप्रुवल लागता, आनी 2 दिसां भितर घेवन तिसरे दिसा पावर एक्चुअली घेवन आमचे रिस्ट्रिक्शन बंद केले, हाका मानपाक जाय।